येवकार हांव सुशांत सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। वास्कोच्या रंगवी बोगमाळो इस्टेटीत जाले शूटआउट हल्ल्यात एकलो जखमी केलो व्हरून हॉस्पिटलात भरती। पावसान रस्त्याच्यो पळोवपाक मेळटात तरातरा बाळ्ळेचो महामार्ग उदकापोवन वचपाचे तयारेत जाल्यार पणजे पाट्यावेल्या रस्त्यात विद्यार्थ्यांनी रोयली झाडां। रस्त्याच्या कामाक लागून पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराची जावची सीबीआय चौकशी। गोंयांत कोळशाची जावची ना आनीक वाड गोंयाक मेळटले टुरिझम पॅकेज म्हणटा केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक। असो चालू उरतलो पावसाचो घसघसो 19 जुलय मेरेन जोडून काडटलो पुराय गोंय हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोंयान कायदो आनी सुरक्षेचो विशय परतून एक फावट चर्चेत आयला। बिरेस्तारा वास्को नवेवाडेचो रहिवाशी अमर नायकाचेर बोगमाळेचे रंगवे इस्टेटीत फारपेट जालो। गुळीबारा फाटले नेमके कारण कळूंक नासले तरी ह्या हल्ल्या फाटल्यान प्रॉपर्टी डील आसूं येता अशें कळटा। अमर नायका बरोबर J06D3937 ही इनोवा कारींतल्यान प्रितेश कुट्टीकारे मेळपाक गेल्लो। पुलीस तपास चालू आसा। गोंयान हाचे आदीं गँग वॉर पळयला, गुळीबाराच्यो घडणुको अणभवल्यात। जावं मागीर तें उत्तर गोंयांतलें गँग वॉर वा जेलींतल्यान व्हायरल जाल्ले व्हिडिओ वा फातोड्डेची घडणूक, गोंयान ड्रग्सांक लागून गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या हेंवूय तितलेंच खरें आनी हे ल्हार शारांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांत हें पातळ्ळां। एक्चुअली आमकां कांय खबर नासलें। अरविंद भाव आसा तेणें आमकां फोन करून सांगलें आमी एका फंक्शनाक आसलेले आनी हो इन्सिडंट जाला पळय तो हांगसर कोस्ट गार्ड आसा बिहायंड कोस्ट गार्ड म्हणजे बोगमालो रंगवी स्ट्रीट आसा थंयसर इन्सिडंट जाला। आमी ताबडतोब धांवले थंयसर आनी पळयलें जाल्यार तेजी गाडी थंय आसली आनी गाडयेच्या भितर तेजें रक्त बीन पडलेलें आसलें आनी पुलीस स्पॉटाचेर आसलेले आनी पुलिसांनी ताका एम्बुलन्स घालून ताका इमिडिएट शिफ्ट केलो चिखले कॉटेज हॉस्पिटलान म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान। आनी आमी ते स्पॉटार वचून पळयलें जाल्यार अशें कितें कळ्ळें की कोण तरी बॉम्बेच्यान कोण तरी येयल्ले अशें म्हणून आनी तेंच्या भितर कितें तरी वादावाद जालो कितें प्रॉपर्टी मॅटर आमकां सारकें खबर ना अजिबात। आतां ऑलरेडी पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता फुडलें कितें तें कळटलें। आनी एक गाडी आसली त्या स्पॉटाचेर रेंट कॅब म्हाका दिसता ती डब्ल्यू रजिस्ट्रेशन चड करून कलंगूटची आसपा जाय त्या हितून ते कोण आरोपी आसले पळय ते शूटआउट केल्या उपरांत ते धांवताले आनी तांचो तोल जावन ती गाडी सकयल पडली आनी ती गाडी ते स्पॉटाचेर आसा आनी हे खंय धांवले तें खबर ना। पुलीस आजुनूय तपास करता तो पुलिसांनी ऑलरेडी रावंड अप केल्लें आसा। रंगवी स्ट्रीट जी आसा खंय इन्सिडंट जालो आसा सगळें रावंड अप केल्लो आसा आनी पळया कितें तरी आरोपी मेळपाचे हितून ऑलरेडी पुलिसांक कितें तरी क्लू मेळपाची शक्यता आसा। आनी पुलिसांनी एक आनीक नोंद करून घेवची की ते सायडींतल्यान नेवीचे जे कॅमेरा बीन आसा तितूंतल्यान कितें फुटेज मेळटालें पळोवपाक जाय। बोगमालो रंगवी स्टेट हांगा एक शूटआउट जाल्लो आसा आनी म्हायती मेळ्ळ्या सुत्राच्या म्हायती प्रमाणे अशें आयकूंक येयलां की अमर नायक हो एक निवाडेचो रहिवासी आनी त्याच्या वांगडा तेचो कलीग हे बोगमालो रंगवी स्टेट हांगा एक बिजनेस डील करपा खातीर गेल्ले आनी थिंगा तेंचे भासाभास जाले आनी जे ओपोजिशन येयल्ले तेंच्यांनी तेचेर गनान शूटआउट हल्लो केलो आनी हेतून अमर नायक हो जखमी जाल्लो आसा आनी ताका चिखली हॉस्पिटलांत एडमीट केला। तशेंच जो हल्लेखोर हा ते पळ काडटाना तेंची गाडी एक रस्त्याच्या बाजूच्या खाईन पडली आनी तेंच्यांनी पळ काडली। आता फुडलो तपास पुलिसांचो चालू आसा आनी वास्कोच्यान गोवा तुझ्यासाठी गुरू महाले। पावस कितें कितें करपाक शकता गोंयांतले हायवे बंद करपाक शकता। हय, सेगीत आनी 4 दीस पावस झडलो जाल्यार निदान बाळ्ळीच्यान वचपी हायवे खऱ्यांनीच उदकापोवन वचपाची शक्यताय आसा। जाल्यार ते वटेन पणजे पाट्यावेल्या रस्त्याचे दुरुस्तेक NSUन 15 दिसांची डेडलायन दिल्या। गोंयांतल्या रस्त्याचे आनी गटारांचे प्रश्न सुटपाची कसलीच चिन्नात दिसनात। पावसा आदीं लोक रस्ते करात रे गटारां बांदात रे म्हणून हुयली मारताले पूण कामां जाली नात। आतां पावसांत कसलीं कामां जातलीं? बाळ्ळीचो हो देखाव पळयात। हो 4 रस्तो खुबशे पसरे दिश्टी पडटात। रस्त्या कुशीकच स्विमींग पूलय पळोवपाक मेळटा पूण खरेपणी हो स्विमींग पूल न्हय जाल्यार बाळ्ळीची ती गटारां पावसांत ती भरून व्हांवतात। पसरकार वाहन चालक आनी बाळ्ळेकार आतां पावस सोंपपाचीच वाट पळयतात। आज गेल्ले 4 दीस जाले जो पावस झडटालो ह्या पावसान सगळ्यांक नाकशिवड करून सोडले कडेन आसा। कोणाक भायर सरपाक दिल्ला आनीक जे शेतकार आसात ते आपल्याल्या कामां लागले कडेन आसा। हो पावस जो आसा हो शेतकाराक जाय पूण जाय तो जाय तितलोच जाय। चड जर पडत तेंची शेतां जी आसात ती कुसतली। आज तुम्ही पळयतात जे बाळ्ळी 4 रोड आसा हे नॅशनल हायवे
हे जे उदक आसा हे आतां हायवेचेर पावत येयला. हो जर पावस आतां मात थांबले कडेन आसा, जो जर पावस जर आनी मातशें एक अर्दवर जर पडले जायत ही हायवे कंप्लीट बंद जातली. बाळ्ळी जी नॅशनल हायवे आसा, जे 4 रोड आसा ते बंद जातले. हायवे बंद जाले म्हण काय ना, जी शॉपां आसात ह्या रस्त्या कुशी जी शॉपां आसात ती शॉपांनी हे उदक जें आसा हे सगळी वचपाची शक्यता आसा. हे आतांच न्हय, हेचे पयलीं सुद्दां हे उदक ह्या शॉपांनी गेले कडेन आसा. लोकांक खूब लुकसाण जाले कडेन आसा. गेल्ल्या पावसा जाल्ले, तेज्या पयलीं पावसा जाल्ले आनी आजय जातले. पण PWDन हेचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय आसा. जी मूस फाटल्यान आसा ती सामकी सकल आसा आनी उदक त्या मुशी वयल्यान येता. पूण PWDन हांगा कांयच केले कडेन ना. PWDचे जे वर्कर्स आसा ते हांगा येतात, पळयतात, वयतात, पूण हांगा पळोवपा शिवाय दुसरें कांयच करनात. आनी हेजो परिणाम जो आसा ह्या शॉपवाल्यांक जाता. आनी ही शॉपां जितली पळय जी आसा तितले तेंगे जे ग्रोसरी आनी कसले आयटम आसा वो वर्सां वर्स भितच आसा आनी हांकां इतली लॉस जाता. आतां करोनाचें पॅन्डेमीक आसा आनी ह्या पॅन्डेमिकाचेर जर तुमी जर ही सारकी केल्ली कडेन ना आनी ह्या लोकांनी जर अशें सामान पिड्ड्यार जालें जर करपाक कितें आनी तेणी खावपाचें कितें, हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आता रस्ते जाग्यार घालपाच्या आंदोलनात NSUI विद्यार्थी संघटनाय देंवल्या. पाटो पणजेचो रस्तो 15 दिसां भितर जाग्यार घालात, नाजाल्यार पुराय बळा सयत रस्त्यार देंवतले. नौशाद चौधरीन शिटकावणी दिल्या. इतलेच न्हय जाल्यार 10 वर्सां बरे उरपी रस्ते दितले अशें उतर दितले PWD मिनिस्टराची CBI चवकशी जावची अशें हे विद्यार्थी मागतात. पळयात. म्हणिल्लें की 31 तारखे मेरेन आपूण सगळे रोड जितले गोंयान रोड आसा ते सगळे सारखे करतलो म्हणून. आयज जुलय आसा. मोर दॅन 1 month has passed. Where is the promise? It has gone down the gutter. And now after you media brothers have asked him that की तुम्ही असे प्रॉमिस केले 31 मे पर्यंत सारखे करतले म्हणून रोड, कितें जालें? ही इज गिविंग सिली एक्सक्यूजेस लायक ना वी आर नॉट ड्यू टू द लॉकडाऊन वी आर नॉट गेटिंग एनी वर्कर्स. अरे, if you read today's newspaper you will come to know that unemployment in Goa is reached to such an extent that people लोकांक भीक मागपाची पाळी आयला. तर हो जो वॉइड आसा अनएम्प्लॉयमेंटान क्रिएट जाला, एनीबडी वील बी अवेलेबल टू यू टू डू ऑल दीस वर्क्स. सो you get Goans, employ Goans and start working on the roads. We give him a time of 15 days. He has to finish all the work. Otherwise NSUI will come out on the roads with more. हेंचेर एक CBI इन्क्वायरी जावंक जाय. कित्याक ते एवरी इयर रोड करता, 2 पावसान रोड व्हांवन वयता. चल्ला कितें? एका पावसान रोड व्हांवन वयता. तो CBI इन्क्वायरी जावंक जाय PWD मिनिस्टराचेर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत आणि अमर चावरिया. भारतात फाटल्या 24 वरांत 41,806 कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 39,130 जाण कोरोना मुक्त जाल्यात. ॲक्टिव्ह केशींचो आंकडो कांय प्रमाणात वाडिल्ल्याचे दिसून येता. कोरोनाक लागून मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,11,989 पावलो. कोरोनाचे तिसरे ल्हार हुमऱ्यार पाविल्ल्याचे WHO सांगता. कोरोनाच्या डेल्टा प्रकाराचे दुयेंती 111 देशांनी दिसून आयल्यात. बेगीनच पुराय संवसारात हो प्रकार पातळटलो आनी कोरोनाचे तिसरे ल्हार येतले अशें तांचें म्हणणें. कोरोनाक लागून गुरुवार बायलांक गंभीर दुयेंस जावपाची शक्यताय आसा. ताकाच लागून तांकां कोरोनाचे वासीन घेवपाची शिफारस केल्ली. कोरोनाचो गर्भाचेरूय परिणाम जावं येता अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान म्हटलां. कोरोनाचे ल्हार नियंत्रणात आयिल्ल्यान राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी निर्बंध काडपाक सुरवात केल्ली. पूण हे निर्बंध सादूरतायेन काडपाक जाय. रिप्रोडक्शन नंबर 10 परस चड आसा जाल्यार त्या कोरोनाच्या प्रसाराच्यो कुरवो देखून सगळ्या राज्यांनी सादूरताय बाळगुची अशें आवाहन केंद्रान राज्यांक केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पर्यटन आनी बंदर कप्तान खात्याचो स्वतंत्र पदभार हातीन घेतिल्ल्या श्रीपाद नायकान कोळशाच्या प्रदूषणाचेर भाश्य केलें. कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून वास्कोकार सामकेच चाळवल्यात. कोळशाची धूळ तांच्या घरांनी येवन भरता असो आरोप करीत वास्कोच्या लोकांनी कांय दिसां आदीं आंदोलनय केल्ले. ह्या विशयाचेर तशेंच पोर्ट लिमिटाचेर गोवा 365 श्रीपाद नायका कडेन संवाद साधलो. MPTत कोळशाची हाताळणी उणी जाल्ल्याचें श्रीपादान सांगलें.
एमपीटीत कोळशाची हाताळणी जातना प्रदूषण उणें करपा खातीर थळाव्या लोकांक विस्वासात घेतले अशें आश्वासनय श्रीपाद नायकान दिल्लें. कोळशाची हाताळणी वाडल्या तशेंच ताची येरादारी खातीर रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण जाता हे बातमेन थळावे लोक चाळवल्यात. दक्षिण गोंयच्या लोकांनी कोळशाचे हाताळणे आड आवाज काडिल्लो. तशेंच नव्या दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्या प्रमाण सेंट जेसिंटो आयलंड आनी दर्यावेळेवयले हेर गांव एमपीटी पोर्ट लिमिटाच्या वाठारांत दाखयल्ल्यान बोळ जाल्लो. ह्या विशयावयल्यान पर्यावरणवादी आनी थळाव्या लोकांनी बोळ घातलेलो. ह्या विशयाचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक श्रीपाद नायकान जाप दिली ना. आमकां तो कोळसो इश्यू सामको लागता बरो त्यामुळे तुमी कितें फुडाकार घेतले कोल हँडलिंग कसो कॅपॅसिटी कमी करपाची नाल्यार कसो कोल हँडलिंग ऑलरेडी कॅपॅसिटी आतां कमी केल्ली आसा पूण लोकां बरोबर बसून म्हणजे बरे पद्दती अवलंबून पोल्युशन न जाता जर हें जाता आनी लोक एक्सेप्ट जाता तर आयलंड आसा थोडे हातून पोर्ट्स लिमिटान दाखयतात बोवाळ जालें पूण आतां कन्फ्युजन कितें काय मातशें पळोवचें पडटा एक्झॅक्टली काय हांवें आतां हें घेतला वित्त मंत्रालयान पर्यटना कडेन संबंधित उद्योगांक एक पॅकेज जाहीर केल्लें. ते चालीक लावपा विशीं गोवा 365 श्रीपादाक प्रश्न विचारलो. ताचेर तो कितें म्हणटा पळयात. जी पॅकेज केल्या ती प्रत्येक स्टेटीक मेळटली आनी बेगिना बेगीन मेळ्ळा तितलो उपेग जातलो. गोंयांक थोड्या फार प्रमाणात मेळिल्लें आसा उरिल्लें कितें आसा तें आमी बेगिना बेगीन. गोवा 365 खातीर राजभवनांतल्यान समीप नार्वेकार आनी इर्शाद शेख. तार न्हंयच्या उदका बरोबरच गिरीचो महामार्ग बांदकामाच्या मातयेच्या भरीक लागून बुडला हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मान्य केले. हांगा रस्त्याचें काम चल्लां आनी ताका लागून तार न्हंयेत माती पडून न्हंयचें उदक रस्त्यार व्हांवता. ताचेर शासना खातीर उपाय काडटले दोतोर प्रमोद सावंतान उतर दिला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा गिरीचो फ्लायओव्हर उदकांत बुडिल्लो रस्तो तुमून भरतले तार न्हंयेची पळोवणी केली. मातयेच्यो राशी कोयर आनी हेर आडमेळींक लागून न्हंय भरून व्हांवता देखून तार न्हंय पुरायन उसपुवपाची गरज ताणें उक्तायली. ह्या वेळार बार्देसांतले आमदार सरपंच ताचे बरोबर आसले. हुंवाराक लागून कुशीच्या घरांनी उदक भरलां. तांकां लुकसाण भरपाय मेळटली. तशेंच न्हंय कुशीक मातयेच्यो राशी घालपाक दिवच्यो न्हय अशी पंचायतींक सुचोवणी दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पयल्यान पयलीं दीस इज अ मॅन मेड म्हटल्यार जाता. नो डावट आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताका लागून कन्स्ट्रक्शनाची थोडी माती बी म्हणजे ज्या जाग्यार पडल्या तें एक कारण आसा. वेगवेगळे कडेन आमी म्हणटा की जी माती हाडून भराव घातला तोय आसा आनी टायडल इफेक्ट आसल्या कारणान आमी जेन्ना भरती आहा त्या वेळार उदकाची लेवल खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा. उदक दुसरे कडेन वचपाक वाडटा आनी कंटिन्युअसली हेवी रेनफॉल जाल्ल्या कारणान उदक भरून उरता. एग्रीकल्चर सिजनीन आषाढी जाल्यार ते हांवें झेडिओ आमच्या डायरेक्टराक सांगलां तेंचें इन्स्पेक्शन करून तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें. PCA आनी WRDची टीम पुराय तार नदीची इन्स्पेक्शन करतले आनी आतांच्या घडीक म्हणजे मायनर आमकां जें कितें करप शक्य आहा ते आतां करतले. बट इन फ्युचर आमकां तार नदी पुराय डिसेंट करपाक जाय कारण ह्या पद्दतीचे अशा पद्दतीचो जे प्रत्येक फावटी उदक भरून उरता हें उरपाक जायना. हेजेर कायमस्वरुपी तोडगो काडपा खातीर एका लॉंग टर्म म्हणजे जेका आमी सोल्युशन जें काडपाक जाय ते WRD आनी PCA हे दोगूय जाण मेळून ताचो प्लॅन रेडी करतले आनी विथ WRDच्या सहकार्यान ताची पुराय डिसेंट ज्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट हांकांय विश्वासान घेवचें पडटलें आनी तें घेवन फुडल्या वर्साच्या पयलीं तेजेर लॉंग टर्म सोल्युशन जें येवपाक जाय हाच्या खातीर सरकार सिरियसली पळयता. गोंयांत कांय वाठार बरेच मागास उरल्यात. दिवचल तालुक्यांतलो अडवलपाल हो तातूंतलो एक. कालच आमी अडवलपाल धनगर वाड्यावेल्या रस्त्याची अवतिकाय दाखयल्ली. पलतडी वयतले जाल्यार पावसांत लोकांचे सामकेच हाल जातात. चलत वचपी लोक आसूं वा वाहनां तांचे कशे हाल जातात पळयात. सभापती आशिल्लो राजेश पाटणेकार हांगाचो आमदार. पोरू पुला खातीर नाल्ल फोडिल्लो. काम जालें ना. आतां खंय फुडल्या वर्सा तो 100% बांदून दितले. सभापतीन नवें उतर दिलां. ते म्हणाले तो रस्तो जावपूच जालो 100% आनी आमी नारळ फोडले ह्या वस्तू बांदणे करता कित्याक अशें आसलें की सांग एक मोठें काम सुरू जाता म्हणून जेन्ना आमी काम सुरू करपाक घेवपाक लागले आमी पायपां थंय हाडून उडयली कित्याक पयलीं काम म्हणजे पुलाचें घेवया कित्याक पूल तो सामको सकयल आसा फटक करून उदीक वयचो वयता लोकांक क्रॉस करूंक मेळना. तेन्ना आतां जो इस्टिमेटान जो पूल जो आसा हो 3 मीटर उंच आसा 8 मीटर लांब आसा आनी 6 मीटर स्पॅन आहा ताका रुंदी आसा. हो म्हटल्यार पयलो करुया आनी हो जर म्हणटले आमी जाल्यार ताका पर्यायी जो रोड जो आसा ताका करपाक
तो आम्ही हातीन घेवपाचो केलो. ह्या धनगरवाड्याची जी वस्ती आसा त्या केरळाची काही घरां आसात तेंचे आमकां पूर्णपणे सहाय्य दिवया. कित्याक पण हेंचे प्रसंग केन्ना केन्ना असो येता की जर भयंकर पावस पडलो आसा, उदीक थंय ओवरफ्लो जाता आनी लोकांक हेवटेन तेवटेन कांय क्रॉस करूंक मेळना. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की तुमचे शेवटचे त्रास तुम्ही काडूं शकता ह्या वर्साकूच, पण फुडल्या वर्सान 100% रस्तो पावसा पयलीं पूर्णपणे रस्तो जातलो 1 किलोमिटरचो. त्याचो कोर्स जवळ जवळ 1,18,00,000 आसा. भितून हो पुलू आसा आनी म्हाका हो प्रश्न 100% भितून सुटतलो. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि म्हापशेच्यान संदीप कामुलकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जपानाची राजधानी टोकियोत जावपी ऑलिंपिक सर्ती निमतान गोंयांतय ऑलिंपिकाचो प्रचार करपी कार्यावळी जातल्यो. ऑलिंपिक संघटनेन ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाचें थारायला. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत 23 जुलय ते 8 ऑगस्टा मेरेन ह्यो कार्यावळी चलतल्यो. मिनी मॅरेथॉन आणि टेनिस बॉल सर्ती जावपाच्यो आसात. म्हापशा जिमखानाच्या जोड पावलान ह्या सर्तीचें आयोजन केलां. त्याचबरोबर उच्च माध्यमीक विद्यालय तशेंच महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर ऑलिंपिक प्रश्न मंजुषा सर्त जातली. दक्षिण गोंयांत सायकल रॅली तशेंच हेर विंगड कार्यावळीचें आयोजन केल्याची म्हायती संघटनेचो अध्यक्ष श्रीपाद नायकान दिली. मिनी मॅरेथॉन आणि टेनिस बॉल क्रिकेट मॅच at indoor stadium Mahsa and collaboration with Mahsa Gymkhana, Mr. Ramnath Gurye हे जेतून लीड घेतले. Olympic quiz for higher secondary and college collaboration with Rotaract Club of Mahsa, Mr. Amer वेर्लेकर हे त्याचे प्रमुख असतात. त्याचबरोबर साऊथ गोवन Olympic for higher secondary and college in collaboration with Rotary Club of Margam, Midtown आणि जो इंचार्ज असलेलो मिसेस एब्रोनम वालादारीस. त्याचबरोबर एक सायकल रॅली विथ कोलॅबोरेशन विथ सायकल असोसिएशन अँड साष्टी रायडर्स हांचे बरोबर जातली. ट्रेनिंग, त्यांचे स्टेडियम, त्यांचे ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट, गेम्समध्ये याची बारीक सारीक ताचो नियाळ करून मागीर ते स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा आनी ऑलिंपीक असोसिएशनाक रिपोर्ट दिले. कित्याक फुडें वचून भारत सरकार ऑलिंपीक गेम्स इंडियेक जावच्यो म्हणून प्रयत्नशील आसा. From that point of view, his visit, his report about the nitty-gritties will be very important. And जेन्ना भारतान ऑलिंपिक जातले तेन्ना जरूर 1-2 तातले जे डिसिप्लिन्स आसात 28 ते 30 आता टोकियो ऑलिंपिकाक 28 खेळ आसात फुडें वचून ते 30 जावंक शकता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. फुडल्या कांय वरांत पावसाचो नेट वाडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 18 तारखे मेरेन घोंग्यांनी पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान म्हटलां. वाऱ्याचो वेग वराक 40 किलोमीटर आसतलो. कंसिक्यूटिवली ऑन ए 4th डे गोवा के ऊपर मानसून एक्टिव रहा और नॉर्मल से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रेनफॉल पिछले 24 आवर्स में भी गोवा के ऊपर रिपोर्ट हुआ. टोटल 12 स्टेशन जो रिपोर्ट किए रेनफॉल, उसमें से 5 स्टेशनों में वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर रिपोर्ट किया गया और बाकी के स्टेशनों में 7 स्टेशनों में हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल बिटवीन 6.5 टू 11.5 सेंटीमीटर भी रिकॉर्ड किया गया. हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया पेरनेम से 190 mm यानी कि 19 सेंटीमीटर्स, जो ऑलमोस्ट एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले रेनफॉल के क्लोज में आया है. और सांगे में भी रिपोर्ट हुआ 18 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. तो रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण आज के दिन यानी कि ऑन 15 जुलाई क्यूमुलेटिव स्टेट एवरेज रेनफॉल है गोवा के लिए 1605.2 mm यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 160 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ 140 सेंटीमीटर्स एंड दैट इज अराउंड 14% हायर दैन द नॉर्मल वैल्यू.
अभी एक्सिस्टिंग वेदर सिस्टम को देखें जो गोवा के ऊपर हेवी रेनफॉल का जो एक्टिविटी है कंटिन्यू रखने के लिए कैपेबल है, अगर उसके बारे में देखें तो पहला वाला है एक ईस्ट वेस्ट शेयर जोन विच इज़ देयर फॉर द पास्ट 3 days along around 18 and 19 degree latitude, that is still there between 2.1 and 7.6 kilometers height running across 19 degree latitude. Then there was a low pressure area yesterday near Gujarat coast, Kutch area, that has become less marked. Then there is another system which was there over Chhattisgarh as cyclonic circulation. Now that has moved over to Vidarbha region. And then there is a offshore trough from Karnataka to Kerala coast. So all these systems and associated cyclonic circulations are going to keep the rainfall activity intact over Goa even for the coming days. ये सैटेलाइट इमेज हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि गोवा के ऊपर यहाँ वेस्ट कोस्ट में बहुत से क्लाउड आ रहे हैं और द सेम इन्फरेंस वी कैन मेक फ्रॉम दिस रडार इमेज एज वेल. वी कैन सी दिस इज द गोवा स्टेट boundaries and we can see a lot of cloud is coming from the western side, Arabian Sea side से monsoon clouds continuously आ रहे हैं और ये सबसे हमें ये इन्फ्रेंस मिल रहा है कि आने वाले 24 आवर्स में और इवन ऑन द कमिंग डेज एज वेल द रेनफॉल एक्टिविटी विल कंटिन्यू ओवर गोवा. तो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. पिछले 4 days में कंसिक्यूटिवली स्टेट एवरेज रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा रहा एंड टुडे इट वाज ऑलमोस्ट 4 times the normal value. और अभी ये सिस्टम्स को देखते हुए और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड वाटर लेवल्स इन रिवर्स एंड inundation in city as well as village areas after the continued active monsoon over Goa for the past 4 to 5 days. So the rainfall activity is still going to continue. Maybe the इंटेंसिटी में स्लाइटली रिड्यूस आफ्टर 24 आवर्स, यानी कि 15 जुलाई के बाद यानी कि आज के बाद रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है. लेकिन अगेन देर आर इंडिकेशन फ्रॉम न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स दैट फ्रॉम अराउंड 18th जुलाई से देर इज पॉसिबिलिटी दैट रेनफॉल एक्टिविटी में अगेन पिक अप. So please be regularly updated with the warnings and forecasts issued by IMD in these coming days because this is an active period of monsoon and there could be different systems that are forming and enhancing the rainfall activity over Goa. तो अभी आज के दिन का हम देखेंगे तो जैसे हमने बोला ये जो impacts को देखते हुए there is still possibility of very heavy rainfall at a few places over Goa, यानी कि heavy to very heavy रेनफॉल 50% ऑफ स्टेशन में तक मिल सकते हैं 24 आवर्स में और आने वाले दिनों में भी. और उसमें ही आज के दिन 15 जुलाई का पॉसिबिलिटी है रेनफॉल एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर का एक या 2 जगह पे गोवा के ऊपर, जिसको एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बोलते हैं. तो ये रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहने के कारण जो इम्पैक्ट है ये हेवी रेनफॉल के वो ज़्यादा रहेंगे और उसके कारण आज के दिन रेड कलर वार्निंग दिया है गोवा के लिए और आने वाले दिनों में ऑरेंज कलर वार्निंग भी है. लेकिन प्लीज़ बी regularly updated क्योंकि there are indication that the rainfall activity may continue up to around 2021st. It's all along 2021st of July. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवयात जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.